नॉट बॅड नॉट बॅड म्हणजे सर तुम्ही जे बॉयल केला आणि तुमचा तो एक्स्ट्रा मूग जो भितर आसा इट हॅज डेफिनेटली मेड इट टेस्टी. नो आनी हाका एक सांगता तुमी आनीक सुद्दां करून दी म्हटल्यार दिता खावपाक जाय पोटभर खाल्ल्या उपकारता हेका सायड इफेक्ट ना खुबशे गोश्टीक सायड इफेक्ट आसता सो हे गोश्टीक सायड इफेक्ट ना सो दॅट इज वाय आय बिलीव इन दीस डीश वीच इज म्हणजे करपाकूय वेरी सोंपें आनी खावपाकूय सोंपें आनी पचपाकूय सोंपें. प्रिया म्हाका दिसता हरशी परस आयज तेणें तूप घालून तेतून आनीक टेस्ट वाडिल्लेली आहा आनीक थोडो मूग घालून रस्त्या पेक्षा. थँक्यू सो मच सर तुम्ही आपल्या बिझी शेड्युलांतल्यान टायम काडून आमच्या खातीर आनी मॅडमी खातीर थोडो टायम दिलो. थँक्यू सो मच. थँक्यू. Next personality is the filmmaker Rajendra Taluk and Priyanka. So, what's special for Valentine's Day this time? Planning a lot of things, right from booking a hotel, a special table, Okay. and lots of surprises which I cannot disclose right now. You shouldn't disclose also. Yeah. सर तुम्ही तुमच्या या बिझी अशा शेड्युलान तुम्ही तुमच्या फॅमिलीक कितलो टाइम दितात? See, after 7, mostly I'm out of my business. I'm into creative work, where my family also is a part of it. मॅडम तुमकां सर किचनात केन्ना हेल्प करतात? खूप हेल्प करता. म्हणजे त्यांच्याकडे एक स्पेशल अशी डिश ही आसतलीच त्यांच्या कडल्यान खंयची तरी. डिश हांव नको पूण सदांच म्हाका कांदो कट करपाक लागलो दोळ्यांतल्यान दुकां येता सो तेन्ना हांव ताका उलोवंक That's so sweet. ताणें डिश म्हणल्यार फोव बटाट्याची भाजी अशें केलां म्हज्या खातीर. So this Valentine's Day we have a task for you, wherein we are going to give you ingredients, and out of those only ingredients you have to prepare something for Matt. येस. He has to cook for you. You can at the most guide him, but everything from cutting to boiling you have to do. But as per her taste or as per my taste, I No, she has to be happy with whatever you cook. I'm not going to guide you. So give it just 5 minutes. We'll arrange for you something in kitchen, and you have to come and just do it. Okay? Ready? येस. सर So these are the ingredients, and out of these ingredients you have to prepare whatever you feel like doing, but he has to like. My favorite. Design. Yes. Oh, but no onion. Acha, okay. So we start cutting. डिसायड कर तू पयलीं कितें करपाक जाय कित्याक हांगा इन्ग्रिडियंट भरपूर आसा. Yes, I तूं want. इतले इन्ग्रिडियंट घालून वचून काय करूं ना. No, but I want this. 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 Salt kaisa? Here, salt is very enough for me. That's my favorite, and your favorite too. What is it? Egg burji. You do it, Angel, and I'm my favorite. आज म्हाका आवडटा तें करपाक जाय. तूं कर. So it's your preference also. No? Then सदां हांव करता आज तूं कर. yes, I'll do it. But you have to help me. आज Okay. ना हांव तुका हेल्प करचें ना. हांव जेन्ना करता तेन्ना तू हेल्प करना. तूं फक्त खाता आनी म्हाका बरें आसा काय ना तें सांगता. Okay. Okay. कित्याक काडल्या. Then हांव तें कट करपाक जाय. अरे वा यू स्मार्ट. Yes, I am. Now let's start.
ना अजून तरी ना पूण दिसतात न्हू तितली अशें उदकां घालता पांच मिनिट्स जालें तुका मात्तूय त्रास जायना वख लायलें न्ही आज व्हॅलेंटायन डे दिसा म्हाका कित्याक रडयता इट्स गूड So you have chosen the ingredients. Oh my Yeah. god. What's the issue? Did you have some fight? नो नॉट फायट विथ ऑनियन Okay, so it's fight with the I onion. told you न्ही की म्हाका कांदो कट करपाक खूब त्रास जाता सो शी ऑलवेज गिव्स कांदो मी सायडीन सुद्दां कोण कट करता जाल्यार गंगा जमुना व्हांवपाक लागता So what is the dish sir is preparing? ही इज Can मेकिंग you हिज just- फेवरेट मेकिंग एग भुर्जी Okay. which normally I cook for him. So today शी डज लवली बुर्जी यू मस्ट ट्राय बट एनीवे Okay, so this time it's a treat for you then. it's for me. अशा You must करपाक have more गेलो जाल्यार patience. एक भुर्जी करपाक एक वर लागतलें तर तुका करपाचें करपाक नाका सांगा So तुम्ही आता whole world भोंवल्या for films, for awards, what you have received so many. या So सगळ्यात चड तुम्ही खंय अशी एक भुर्जी बी ऑर्डर केला खंयच्या हॉटेलान? फर्स्ट प्रिफरन्स मेळटा जाल्यार पयली एक बुर्जी आमी खंय वचूं न्ही आमी पयलीं त्या प्लेसार वतू की खंय गोंयचें जेवण मेळटा कोण कळटा लोकांकूय फक्त गोंयचें जेवण प्रिय आनी ब्रेकफास्टाक आमकां तांचें कांय खावपाक जायना एक भुर्जी किंवा स्क्रॅम्बल्ड एग नाजाल्यार ऑमलेट तेच खातात सो अशी तुमची खंयसर तुमकां एकदम बरी अशी एक भुर्जी मेळिल्ली आसा where you have eaten outside Goa? इन गोवा आनी म्हजे घरा Oh, that's वॉट शी lovely. प्रिपेर ओके So you are into real estate also, you are into films also. Yeah. So are Goikas getting some new films? येस व्हेरी सून Okay, that's I'm a preparing. good news for all the Goikas. then. My rainy day film will start आता जवळ जून 15 तारखेर शूटिंग सुरू जाता फिल्माचें नांवच अ रेनी डे म्हणून आपल्या फाटी भरपूर पावस युजली आमी पावसान शूट करना वी अवॉयड रेन नाव दिस टायम वेटिंग फॉर रेन बिकॉज दॅट एंटायर सरावंडींग ऑफ गोवा ड्युरींग रेन्स वी वॉन्ट टू एक्सप्लॉयट बिकॉज दॅट्स द बेस्ट पार्ट एनी वन कॅन कम टू गोवा फ्लेम सारकें आसा न्ही येस वी हॅव अनदर 2 minutes हळद इल्ली हाडल्या गरम आसा रे So sir, Yes. dish is ready. Yes. I think I can. Yeah.
Yes. Wow. Yes, this is It's for you. okay. तू पयली टेस्ट कर. आणि जाल्यार हांव सांगपा ना डेली म्हाका करची पडटली. That is to be a safe part. ना ना तागेली बरी जाता. व्हेरी ती म्हाका आनी इल्ली टेस्ट करून. येस. तुझी बरी आल्या राज. तुम्ही सांगा I think, आता. ma'am has already given the verdict की it is tasty. म्हणजे तू करता त्याच्यापेक्षा चड बरी जाल्या. So even we'll taste. खरीच बरी आहे. चला मग आता you are given that same money. Now every day I have to pay. Now एक बुर्जी I cannot tell her. It's really nice. And my most favorite dish. टोस्ट हा प्रोबेबल लागता. आणि तो टोमॅटो म्हणजे सगळे जितले शिजूंक जाय तितले बऱ्या भशेन शिजून बरी टेस्ट येता. थँक्यू सो मच सर आता तुम्ही तुमचो इतलो प्रेशियस टाइम दिलो त्या बद्दल. Thank you. तुका लागून म्हाका कळ्ळें तो कितलो बरो लागता. तो फक्त कांदो कट करता. Yes, for you. Happy Valentine's Day. Wishing you the same. आणि सदांच ह्या फुला भशेन ताजेच राव, हसत राव. Have a nice Valentine's Day. Thank you. व्हॅलेंटाईन्स डे स्पेशल गेस्ट हाऊस बायटेड. ह्यो रेसिपीज आमच्या सेलिब्रिटींनी ज्यो तयार केल्यो त्यो खूप स्वादिष्ट आणि अश्यो उत्तम अश्यो आशिल्ल्यो. खरेंच आमचो एपिसोड तुमकां कसो दिसलो हे कळोवपाक विसरू नाका. येस. यू कॅन कॉन्टॅक्ट अस एट features@prudentmedia.in. आता तुमकां सगळ्यांक बाय बाय. और जर एपिसोड तुमकां चुकला आसत यू कॅन लॉग इन टू www.prudentmedia.in. अविनाश, I need to take your leave because I have to go and celebrate my Yes. Valentine's Day. So keep watching Prudent. This program brought to you by Guesto Culinary and Hospitality Academy. Guesto, cook and taste with a difference.